संबंध जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाहीचे इलेक्शन ह्या 2 महिन्यात प्रत्येक स्टेटीत जाता आणि गोंयांत आज 2 जे मतदारसंघ आसा साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा हांचे मतदान आज सकाळी 7 चालू जालां आणि सांजे 6 पर्यंत हे मतदान सगळ्या दोन्ही नॉर्थ एंड साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत चालू जातलें. आज म्हाका खूब उमेद जाता म्हजे बरोबर आमचे बुथार ज्या बुथार म्हणजे वोटींग आसा त्या बुथार आमचे सरपंच आसा, 2 पंच आसा, माजी उपसरपंच आसा आनी सगळ्यांनी सकाळी फुडें येवन वोटींग केलें. हेजो नांव सादारण 10:15 पर्यंत 20% वोटींग ह्या आमच्या ह्या बुथार जालां. हाजे वयल्यान एक ट्रेंड सिद्ध जाला की ऑन एन एवरेज आमच्या मतदारसंघात 80% मतदान जातलें. आणि आतां सांजो जेवण जाले नंतर सादारण 3:30 सगळो विभागाचो आमचे कार्यकर्ते स्टडी करतले आणि त्या नंतर जे लोकांक गरज आसा थंय वचून तांकां योग्य रितीन हांगा हाडून मतदान करपाक मदत करतले. आनी तें ध्येय आनी धोरण दवरून ह्या संबंध मडकय मतदारसंघात विविध पंचायती ज्यो 6 पंचायती आसा तातूंत ऑन एन एवरेज प्रत्येक बुथार 4 कार्यकर्ते हे काम करतले आनी ताच्या फाटल्यान आमचे सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य आनी आजी माजी सरपंच पंच हे सगळे तांकां हातभार लायतले. आमचें एम आसा की साऊथ गोवा सीट कमीत कमी 40,000 मतांनी बाय पल्लवी देशमुख निवडून हाडपाचें आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें जें स्वप्न आसा, भारताचें जें स्वप्न आसा तें पूर्ण करपा खातीर एक सीट तांकां दिवन हातभार लावपाक आनी तो हेतू दवरून आज सगळे मतदानाक फुडें सरल्या. सगळे मतदारांचें हांव मन पसून अभिनंदन करतां कारण सकाळच्यान जी लायन आमच्या बुथार आनी बाकीच्या बुथार जर पळयली जाल्यार प्रत्येक मना पसून ह्या लोकशाहीत भाग घेता. कारण भारतांतली ही लोकशाही जगांतली पयली लोकशाही आसा, मोठी लोकशाही आसा आणि त्या खातीर तिका महत्व आसा. आणि आज परत एकदा सगळ्यांचें मन पसून अभिनंदन करता आणि उरिल्ले जे 8 तास आसा ते पूर्णपणे काम करपा खातीर आमी फुडें चालू दवरता. एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर कितले हें जातलें वोटींग? लास्ट इयर 60% हांगा मतदान जालें, सादारण 12-13 हजार मतदान जालें. पूण ह्या फावटी 20,000च्या आसपास वयर मतदान जावपाक जाय. 80% मतदान जर जालें आसत जाल्यार सादारण 22 ते 23 हजार मतदान जातलें. आनी परत आमकां तातूंतले 80% आमच्या बाय पल्लवी देशमुख पडपाक जाय मिनिमम अशें म्हाका दिसता आनी तें ह्या भागांत जातलें. फाटल्या फावटी काँग्रेसच्या लिडराक हांगासर लीड मेळिल्ली मडकय मध्ये आणि ह्या फावट म्हाज्या कशी कितें म्हायती चेंजीस? प्रमाणे काँग्रेसच्या लिडराक हांगा केन्नाच लीड मेळूना. फाटल्या फावटी कमी मतदान जाल्ल्या कारणान भारतीय जनता पक्षाक जी लीड मेळपाक जाय आशिल्ली ती हांगा मेळूना. फक्त 1,000 मतांची लीड मेळ्ळी. पूण हांगा जवळ जवळ 12,000 सगळें वोटींग जाल्लें जाल्यार जवळ जवळ 12,000 मतांची लीड जाता ती मेळूना. आनी ती 12,000 मतांची लीड तांकां त्या वेळार जर मेळिल्ली जाल्यार नक्कीच 5,000 मतांनी बाब त्या वेळारूय हो आमचो उमेदवार निवडून येता. युतीचो इम्पॅक्ट जातलो 100% युतीचो इम्पॅक्ट दोनूय मतदारसंघात जातलो. बाब श्रीपाद नायक नॉर्थ गोवा हे कमीत कमी 1,15,000 मतांनी निवडून येतले आणि बाय पल्लवी देशमुख कमीत कमी 40,000 मतांनी निवडून येतले. मडकय लिडिंग आसतले सगळे कंपेर हांव करतले. तें काय सांगून तें मडकयच्या मतदारांचेर आसा. मडकयत जर मॅक्झिमम 80% मतदान जालें जाल्यार नक्कीच तातूंतले 80-85% आमच्या NDA समर्थक आसा आनी जें समर्थन आमी दिलां तांकां पटकन ह्या बद्दल दुबाव ना आनी पल्लवी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतली. थँक्यू.